municipality, why is the municipality lacking in its responsibility? 2 days back when I was going this side, I reached here and पहिले एका बाईले कोई एनिवा चालू केसे काचे येऊन लागले तिथं रॉगत सगळे वाहून लागले किती गिन्यानोय ना माती कोण पाक करतलो आणि बेतलो अबॅन्डन पय केला पय ते म्युनिसिपालिटीन येऊन वरोंक जाय उरल्यो गाडयो लोकांक त्रास दिवचे भाशेन पार्किंग पाहून ना थंयसर 4 गाडयांचे पार्किंग बंद जाला हे मातशें पळोवन कितले म्हयने जाले गाडी अशीच हांगासर आता कितले म्हयने जाले वर्स जाले मिस्टर हांगासर हा ही गाडी वयता हांगासर वयच हा पळय तो येतात पळय ह्या गाडयेचो पळय कितले पळय सगळे हें जालां एलगी आयल्या ताका मॉस आयला हे इतलो त्यो गाडी धरपाच्यो ह्यो कोणाच्यो मॅडम अश्यो आमी म्हापसा वाठारांत जायत्यो अश्यो गाडयो ज्यो आसा हे लावारीस अबंडंट पडलेल्यो आसात पळय हेचेर कांयच कारवाय खंयच जाल्ली दिसना गेल्या तशाक तश्यो गाडयो सगळी कडेन जंय मणी सरावंडींग म्हापसा एरियान आसात तेच ते पार्किंग हा पळय लोकांक पार्किंग हा ते पार्किंग ना ह्योच लावारीस गाडयो धरून सगळ्याकूय खंयसर वेतात पळय थिंगसर हे लोकांक पार्किंग जाता म्युनिसिपालिटी should take a strict action on this. Why is the municipality slacking on this? What is the Minister of MAPSA doing on this? My question is, please look into this matter where all the Lavaris Gadios are kept and please move them away from the parking lot so that the people are comfortably parking their vehicles. तांचे स्कूटर तांच्यो गाडयो हांगा पळय कितले ब्लॉक जाले पळय जाता सो 8 गाडयो तरी पार्क करूंक जाताले स्कूटराचेर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर